आजा 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 संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे, आजा संडे। नमस्कार 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 आरामासानी सगळं जाण तुम्ही गेलाय तरा येयलो गेलाय तरा आमी गेल्ली ते काळिंगणा हेतू भितर गेल्ले थंय वचून घेवन आमी तुमचे बद्दल तुमचे कडेन उलयले आमी कित्याक आमगेले एक चार गोश्टी आमगेले जिवनात कितें घडतात कारवारात कितें घडता ना आमगेले उत्तर कन्नड डिस्ट्रिक्टात कितें घडता आमी ते उलोवंकूच जाय न्ही आयतारा येयन जाल्यार आनी कितें जाता म्हणून कितें उलयच व्हड न्ही उलयच बरोबर चार आमगेले जिवनात घडील गोश्ट तुमकां सांगून घेवन म्हाका हांशी येचें म्हणल्यार तुमकां जे म्हागेल्या जिवनात कितें हास्य गोश्ट जाला पळय ती तुमकां सांगून तुमकां हांशी येचें म्हागेलें काम खरें काय खोटें तुमीच सांगा हां हांव कित्याक म्हणलां आतां पयरचीच गोश्ट सांगता तुमकां हांव बेंगळूर गेल्लो हांव गेल्लो नाशिल्लो आतां हांव गाडी शिकूं येयलो पळय म्हागेलो तो नातवाल चेडो तो म्हाका गाडी शिकयता पोरा शिकयत बडो शिकयत म्हणून आमच्यान जाता म्हातार काळाक ते हाज्या 108 108 म्हणटा 108 व्हडल्या गाडी धांवली हाज्या ब्रेक मार म्हणटा ब्रेक खंय मारतलो खंयच्यान मारतलो ब्रेक हांवें हाडला हाज्या त्या सायडींतली दोनी कान अडची म्हणटा कान अडची बरोबर थांबली गाडी म्हणल्यार ते गाडी कान अडचिल्यार थांबता म्हणल्यार मनिसाक कान पिळ्ळ्यार थांबना मनीस असलो परिस्थिती आमगेले जावन गेला म्हूण गेले पटी हांव ते नातवान म्हाका बेंगळूर घेवन गेल्लो बेंगळूर घेवन गेल्यार म्हणलें हाज्या ती आज पर्यंत खंयचे बरे हॉटलात गेले ना न्ही अशें हॉटलात फायटार तिटार अशें म्हणून लागलें म्हाका त्या हॉटलात तुका व्हरता हाज्या म्हणून म्हाका घेवन गेलो अरे बाबा मागेलो नातू सडसडी भितर घुसलो तो घेतलो तेणी त्या गेटाचेर आशिल्लो अशें केलें अरे तो दार ओपन करचे कसले काजीचे आनी ते काजीच दार ओपन करून दिवं कोण आसा व्हडलो साहेब असो फेटो बिटो मान घेवन म्हाका 2 पटी अशें केलो हांवें बी ताका 2 पटी अशें केलो परत म्हाका अशें केलो हांवें परत अशें केलां ताका कितें दिल्यार तुका तो परत करते रावता खंय म्हणटा अशें तो दिवू जा म्हणटा तशें करता खंय म्हाका कितें खबर आसा आमी केन्ना घेन जाल्यार आमी हे न्ही मिडल क्लास लोक न्ही आमी खंयच्या हॉटला फायटारा गेलात जालें म्हण जालें आजा म्हणून म्हाका टेबलाचेर वचून बसलो हेकात तेकात पळयल्यार ना काय ना मुल्या ते रिकॉर्ड आयकता ना जाने कहाँ से आई है ना जाने कहाँ को जाएगी म्हटल्यार कितें आमी खंयच्यान येयलात आनी खंय वयतले काय आमकां आमचे खातीर रिकॉर्ड लायले म्हणून त्या मुल्यात आनी ते गाणें हांवें आयकलो तरी कांय लक्ष दिलें ना म्हाजे खातीर लायले जावं कोण म्हण घेवन आनी हेकडे येयलो अरे अर्द तासा नंतर येवन घेवन म्हाका म्हणून लागलो अशें करून पळयलो हांवें म्हणलें नमस्कार बाबा म्हणलो तो येईल कसं करून येयलो सांग सूट बूट घान घेवन त्या भाशेंत एकदम व्हडलो हो जावन घेवन येयला आनी तो येईल पळोवन हांव समजलो की सांग हॉटलाचो हो येयला जावं कोण मालकच येयला जावं मालिकच येयला जावं कोण म्हणून घेवन हांव समजलो नमस्कार बाबा हरकत ना तुमी हांव येयला म्हणून घेवन तुमी येयला जावं कोण म्हण केल्या पळय तो म्हणटालो अशें कागद अशें काडलो अशें करून म्हाका टेबलाचेर उडयलो नातू बी बसला नातवान अशें घेवन वाचूंक हांवें म्हणलें बाबा हांव वाचता आमगेले खबर आसता न्ही तुमकां आमी लोक कसले आमी आज पर्यंत खाणें कितें आसा म्हणून घेवन पळयनात आमी कितें पळयतात खाण्या सायडीन तेचे दर उरता पळय रेट पळयलो कितें खातलो काय म्हणलें तर रेट पळयच पडलें ना रेटेच पळय ते गेलो मागीर सांगलें हांवें बाबा हे अरे खंयच्यान स्टार्ट 2000 1700 1500 1200 असले पुरो हेकातल्या रेटच आसात लास्ट येवन पावता हांवें 50 रुपयाचे म्हाका ते हांडी म्हणलें बाबा हे 50 रुपयाचे कितें आसा पळय हे हेकातले ह्या अशें करून ते 50 रुपयाच्यान हेकात बोट व्हडलो आनी म्हाका ते हांडी म्हणलो हांडी म्हणल्यार हांड दिवं कितें टायम रे बाबा हांव वाट पळयतात कितें येतलो 50 रुपया कितें येतलो म्हण कोणा खबर हां पळयल्यार येयल्यार कितें तो येईल तो बरोवन घेवन गेलो येयल ना येयल दुसरो थंयच्यान हेकातल्यान पट्टी
आनी ताका बी फेटो आनी येवन घेवन अशें करून इतलो व्हडलो ताट घेवन असो करून येयला हाण दवरलो आनी एक हेकांतल्यान हे ती कांड दवरता ते कांड दवरता म्हाका हाण घेवन दाडी आनी मिशी करूंक जाय आमगेले हे कटींग शॉपाक गेले आमकां कशें करून बांदता पळय म्हाका येवन गळ्या बांदलो जांगेचेर दवरून घेयलो कितें कपड दवरलो आनी गळ्या एक कपड बांदलो आनी म्हाका दवरलो मुरू कित्याक तेमगेले कितें उरतलें तोंडांतल्यान शेंट जावंक कोण म्हणून म्हाका समजून बी दवरून गेले जावंक कोण म्हणून हांव बी गपरलो मागीर एक हेतूंतल्यान एक गुलबटी काडलो तेतूंतल्यान एक गुलबटी काडलो तेकांतल्यान एक ताट दवरलो हेकांतल्यान एक ताट दवरलो आनी हेकांतल्यान पळय हेकांतल्यान 4 कांदे हेकांतल्यान 4 कांदे तेकांत मदें टोमेटाचे आनी हेकांतल्यान आनी एक कितें दवरून घेवन पुराय हसकोन सजोवन दवरलो अरे बाप रे म्हणलें हांवें जिवनांत कितें बरें काम केलें आज केलें पळय म्हणे 50 रुपया भितर इतलो वाट मागेली हांवें म्हणून लास्ट मागीर एक ती गुलबटी उमती दवरिली ओपन करप पळयल्यार कितें इतलें उपीट ते बी खंय 2 चमच्यान घेवन खावचे खंय हांव एक उंडे गिळून घेयले बाबा ते अतले पायटार आमकां जमते आमगेले कशें बाबा जेवणा यो रे म्हटल्यार कितें बाबा 4 पटी तर तशी घेयलो तें बंद घालून घेवन दिवं जा आमकां आमगेलें तशें चलता म्हणून घेवन चलता कित्याक चलता गांव ते गांव उरता गांवा पेक्षा आनी व्हड कांयच ना पळय ह्या जिवनांत खंय तुमी खंयच्या शहरांत वचा कितल्या व्हडल्या शहरांत वचा गांवा पेक्षा आनी कितें आसा म्हाका सांगा जी गांवांत आशिल्ली मजा गांवांत आशिल्लो तो प्रेम गांवांत आशिल्ली ती आवड आनी गांवांत आशिल्ली ही आमगेली हय पर्यावरण खंय मेळटा मेळूं शकता अजिबात मेळूं शकना तुमकां सांगता तशें म्हणून म्हणटा खंय उरल्यार न्ही वर्सांतल्यान 1-2 पटी गांवांत येया हय गांवांत येवन वचून पळयात तुमी ही गांवांत आशिल्ली मजा खंय मेळना नुस्त्या अभय आज हांव खंय येयला न्हंये कडेन येयलो कित्याक येयलो हां गांवांत आस पण न्हंये कडेन येयलो तुमच्यान येवं जाता तुमी तशें म्हण म्हणटा गांवांत येया गांवांत न्हंय पळया गांवांत कितें आसा पळया कोणाल घर कोण हो खंय रावता हेगेल पोरां कितें करतात हेगेल चेडूं कोण हेगेल नात्र कोण ही वळखूं शिका हित मजा हां गेले पटी आमी खंय गेले हां वचून आमी ते तुमकां इंग्लिशान सांगया म्हळ्यार वॉटर लेमना गेले खंय गेले हां वॉटर लेमन न्ही हाज्या वॉटर मिलन ते कितें वॉटर लेमन न्ही हां वॉटर मिलन काळी गणार रे इंग्लिशान वॉटर मिलन म्हणटा तेका अरे वॉटर लेमन म्हळ्यार वॉटर लेमन उदका हे लिंबू जालो लिंबाक लेमन म्हणटा हां पुरो म्हाका कळटा हां वॉटर लेमन कळटा हां तुमी मरे म्हाका टिंगल मारूकूच घेवन रावता म्हण म्हाका बी खबर आसा हां जावं वॉटर लेमन न्ही खंय ते वॉटर मेलन खंय ते काळिंगणाक ते म्हणटात हांव समजलो वॉटर लेमन म्हळ्यार ते उरतले म्हण त्या भागांत गेले कितले बरें दिसले लोक काम करतात कितले सुंदर करून काम करतात कितले लोक येवन सुंदर करून बसून रावतात कितले बरें दिसता हां म्हण ही पोरां आहा पळय ही म्हाका फक्त टिंगल मारूं येवन रावप पयर नुस्तें हाड्या म्हण घेवन कितें केलो आतां गेल्या 2-3 दिसां कडेन नुस्तें हाड्या म्हण घेवन खंय गेलो माजाळ्यांत बरें फ्रेश नुस्तें मेळटा ताज्जें मेळटा म्हण घेवन गेल्या पळयल्यार कांय नुस्तें ना कित्याक तेंगेर कितें बोटीच कितें भानगड म्हणल्यार ते समुद्रांत तुफान येवन घेवन बोटी गेले ना म्हण घेवन नुस्तें ना म्हण जाल्यार आशिल्लें बारकेलें कितें आशिल्लें पंत्रशी करमटा कितें आशिल्लें हांवें तें नाका म्हण घेवन मरू आज कांय नाका चल किचन व्हरया म्हण घेवन गेलो किचन न्ही चिकन जाऊ रे खंय वचून करप ते घराडांत खंय करता घरा खंय करतात रांजकोडात ते कितें म्हणटात किचन हां चिकन व्हरून घेवन किचनांत करप हां तशें म्हण किचन म्हणटा काय चिकन व्हरून घेवन व्हयलो व्हरया म्हण घेवन गेलो व्हयलो ना व्हरया म्हण घेवन खंय माजाळ्या थंय हिंगा थंय गेलो गेल्यार पळय तो सागर म्हण एक भुरगो आशिल्लो त्या भुरग्याक सांगलें बाबा म्हाका खूब नाका एक कोंबी मार एक कोंबयेचे कितले जाता पळय तितलेच दी म्हणलें कित्याक 1 किलो वयर जाल्यार खूब जाय न्ही 1-1.5 जातले नंतर आनी 1 किलो दी म्हणल्यार म्हाका बी पावून न्ही म्हाज्यान म्हाका इल्लें जाय जाता सकाळीं उरले नंतर मात्र दुसरे दीस हांव चापता बी पळया बरें बी खाता तशें म्हणून मागीर तेणें जालो मारलो बिल्लो पोको करून ते अशें करून गळे म्हणून भितर 2 पटी फका केलें तेणी हाडलो सोल्लो बिल्लो चाचेलो हाण घेवन इतलो हाण घेवन ते हेचेर करंट आयले तागडेचेर दवरलो हाज्या हेकात लक्ष दी हां पळय हां म्हणून लागलो म्हाका हांय पळय हां म्हणटा हांव कितें करतलो कितें पळोव रे काय चाललो वजन पळय रे म्हणलो तागडेचेर म्हाका खंय दिसता तसा मात ते हांवें म्हणलें काडलो हातूंतल्यान चश्मो काडलो आनी चश्मो लावन घेयलो चश्मो लायतर हो म्हाका सागर म्हणटा आजा
नम्रात चष्मो हो का म्हणलं. हय रे म्हणलें. तसला म्हाका सांग कल्याणा कितें येतालो मुंबय कितें येतालो का म्हणटा म्हाका. कोण तो चिकन विकतालो मनीस सागर कल्याणा कितें येतालो आनी मुंबय कितें येतालो का म्हणल्यार हां हो येदेल पोर हां येदेल पोर म्हाका खांदा लागचे पोर म्हाका कितें उलयता. हां कल्याणा कितें येतालो आनी मुंबय कितें येतालो. हांव नम्रात चष्मो म्हणल्यार मोडक्यात चष्मो हां मोडको खेळतो चष्मो का म्हण घेवन हां उलण्याचे अर्थ आसा का म्हण ताका. हां कितें तर उरूं जाय न्ही उलण्यात. टिंगल मारची म्हणून जाणटेल मनशां अशेंच टिंगल मारची न्ही. हां तरीकी गप रावलो कित्याक हांगा पयस जास्ती काडत म्हण घेवन समा काडना पोरान 250 रुपया किलोवाक 250 रुपयान काण घेवन म्हाका दिलो म्हण घेवन उलणी मात्र म्हाका ती आवडली ना. आतां कितें जाला कारवारात कितें चल्ला. शाळा स्टार्ट जाली हे कॉलेज स्टार्ट जाले सगळे स्टार्ट जाले सगळे स्टार्ट जाले हय बस आसा वचूं तेमकां हां वचूं बस आसा का म्हण घेवन एकच बसाचेर 50 ते 60 लोक चिड्डून भरतात. अरे बाबा आमी तितले धोणात तितले लॉन्च आमी चिड्डू घालनाशिल्ले चपड्यां घालनाशिल्ले तशी पोरां भन घेवन व्हरतात. बस येवत ना तुमचे कडेन बस ना तुमचे कडेन हां कित्या ना हां तुमी कोरोना टायमाचेर तुमी बस घालून बंद केल्ले ती बस खंय गेली पयलेच आमगेली बस खंय गेली. हां पोराक पास ना काय ना कित्याक अशें करून त्रास करता बाप्यांदो तुमी. खंय गेले आमगे लोक प्रतिनिधी हां कितें करता का म्हण घेवन हां कितें करता का म्हण घेवन तुमी आतां तुमच्यान एक इतलें काम करूं जायना. खाली तुमी हळद कुकुमा वचूक लोकांक खंय तुगेले फातरां पुजा करूं वचूक खंय कामगारी उरल्या जमनी पुजा करूं इतल्याकच जालें. हां हें कोण करतलो आमी करचें जाणटेपणांत आमी वचून मरचें थंय. हां तुमी कितें करतात फाल्यां येताले इलेक्शनाक वोट घाला म्हण आमकां अजिबात घालना वोट ह्या पटी कित्याक घालू कितें केला म्हण घालू तुमी. हां म्हागेलेच म्हाज्यान जाय न्ही हांव कित्याक लोकांक उगी झगडू तशें म्हणून म्हणटा हांव. एक सांग तुमकां लोकप्रतिनिधीक बी सांगता कितें करा बरें करा लोकांक पळया त्रास पळया फक्त भितरच करूं पळयनाकात भायले पळया मातर भायर कितें चलता काय चलता कोणाक कितें त्रास जाता पळया लक्ष दिया. आमी तुमकां कित्याक वोट घालून धाड दितात तुमी आमकां खंय उपकारा पावतलो जावं कोण तुमी आमकां कितें करतलो जावं कोण म्हण घेवन. ते बसाचेर भुरगीं वयचे पयर सांग तुमकां ब्रेस्तार दिवस मुडगेरी बसाचेर इतले बन वयले भुरग्याक एक चेडू कांय ना जावन पडले खंय पडले बी ना कस करून पडटले सकल सगळ्यात शिरकोन रावले त्या श्वास घेवंक थंय जागा ना आनी तुमी कोरोना कशें करून हाडयताले म्हाका सांगा. हां कशें करून कोरोना हाडयताले ही तिसरे पाळ येतली तेजे खातीर आमी हे करतात ते करतात कितें करता तुमी भोजे करता तुमचे. हां जिल्हा प्रशासन कितें करता काय म्हणून हांव म्हणटा. मातर तरी विचार करा लोकां बद्दल विचार करा तुमगेलेच पळयनाकात तशें म्हूण म्हणटा हांव. मोर म्हाका कितें जाता सांगा तुमकां एक पटी मरे मस्तक तापत न्ही मागेलें मस्तक तापले नंतर मागीर उतर पुरा भायर पडटात आनी म्हागेलेच म्हाज्यान जायना लोकल पंचायती हांव कित्याक पडूं का म्हणून हांव म्हणटा बी म्हणलें नंतर कितें जाता सांग म्हणचे व्हड न्ही जाता तशें जाता मनशाक मना दुखले नंतर पुरा उतर भायर पडटात. आमी लोकाल कित्याक उलया होत म्हागेलो नातवाल आतां चेडो रोहीत नातवाल चेडो रोहीत येईल पळय तो पोर बाबा पुता म्हाका मातर गाडी शिकय रे म्हणलो. आजा तुका जीप मारूं कळटा तुका ही गाडी मारूं कळना म्हाका व्हडलें शाणें पाण उरल्या जीप मारता हांव कित्याक पयलीं लागून आमी शेतां ट्रॅक्टर बिक्टर मान आमी कितें तरी करून केल्ले हे जीप मार तूं आनी हे मारूं कळना शिकय रे म्हणल्यार ना म्हाका मेळना आज इंडिया पाकिस्तान मॅच आसा म्हणल्यार म्हाका इंडिया पाकिस्तान मॅच आसा हय बरोबर ना म्हणना हां इंडिया पाकिस्तान मॅचात हेमकां आज पर्यंत अंपायर कोणी सुरू केल्ले हेम खबर आसा. हां ह्या मागीर नातवाक अंपायर तो रावता पळय ते कोणी सुरू केले हेम कोणाक खबर आसा. तो धवे कपडे घालून घेवन हे तकले हेड घालून घेवन रावता पळय ते कोणी केले हेमकां आज पर्यंत खबर आसा का म्हण हांवें सुरू केल्लो कोणाक जाला विचारा हांवें जिवना भितर हांवेंच सुरू केल्लो अंपायर पयले. हां हे धवे तो हांवें घालता म्हणून तो आज तो धवे घालून घेवन रावता ओगी रावना
खंयच्यान सुरू जाल सांग ही गंमत सांग तुमकां खंयच्यान सुरू जाल्ली. खेळटाले सगळे जाण खेळत आसतना एकड्यान पयस मारलो. हांवें कितें म्हणलें आनी ताका, अरे बाबा कितलो पयस मारलो रे तुवें म्हणील पळय. हें कितें जालें आतां कितें म्हणटा तुमी 6. हे हांवें सांगिल्लें इतलो पयस खंय मारलो रे म्हणील अशें करून केल्लो पळय. हे तुमगेलें आतां 6 जालें. नंतर एकड्यालो तो बॅट घेवन आशिल्लो पळय तेगे पांयां बॉल लागलो. अरे बाबा पांयां लागलो ना मरे म्हणलें. हे तुमगेलें LBW. हांवें तें विचारिल्लें बाबा तुगेलें पांयां बी लागलें ना मरे म्हणील पळय. हे आतां तुमगेलें LBW. तितलेंच न्ही हे जालेत LBW जालें. हे तुगे 6 जालें. हेकड्यान बॉल घायलो हांग ते तुमगेले ते 3 बडी पडटा पळय. बडये खंयच्यान इतलो पयस घाल हांवें खंय घाल मारता रे हे काय विचारलें पळय. हे तुमगेलें कितें जालें वायट जालें. केल्लें कोणी हांवें. अरे इतलें खंय घाल मारता रे अशें करून कितें रे तुगेलें कांबळे पळय. हे वायट जालें तें जालें. तुमगेलें आतां 4 म्हणटा तुमी 4. हांवें म्हणील हां स्वता गेलो पुराय मैदाना भायर गेलो म्हणल्यार गेलोच म्हणील पळय. हें कितें जालें तुमगेलें हें तुमी केलें 4. हांवें म्हणिल्लें मैदाना भायरूच गेलो म्हणटा तो बॉल सुरू केल्लें हांवें. हे आतां तुमी क्रिकेटांत तुमी म्हाजे कडेन व्हडपाण म्हाजे कडेन उलय नाकात. एकच म्हणिल्लें हांवें तूं वच तुगेलें जालें वच म्हणिल्लें. हे तुमी आवट दिलें. हांवें कितें म्हणिल्लो वच बाबा वच तुगेलें जालें वच रे म्हणिल्लें पळय. हे तुमगेलें आतां हे बॉट वयर केलें आवट. कोणी शिकयलें तुमकां हे शिकयलें हांवें. हां मागेल वयल्यान तुमी पुराय अंपायर पुराय तुमी करतात म्हणलें तर आनी म्हाजे खातीर तुमच्यान क्रिकेट मात्र बंद दवरूं जायना. मागेलो नातील पूत बाबा मस्ती करण्याची रे पुता. हो पळय हो तो नातवाल पूत आनी हो नातील पूत. हो पयर येयलो हे मी आतां ही पयर म्हाका भुरगीं वयता आसतना वाटे वयल्यान म्हणलें बाबा तो पळय बाबा तो पळय. अरे बाबा हां हो पळय हेका घेवन हांव असो फिरू येयलो पयर हेच ब्रिजाचेर. ही पोर म्हणटा म्हाका आजा तूं आजुनूय गेल ना का म्हण घेवन. हांव म्हणलें खंय रे काय चलना अशें करून दाखयता म्हाका. म्हणल्यार हांव गेलना म्हण घेवन म्हणल्यार हांव मेलना का म्हण घेवन आमगेलो म्हणणी म्हण जालें ना. हां कित्याक म्हाका पुराय मिशी पिकली केस पिकले म्हण घेवन इतले बेगीन वयतलो मनीस न्ही हांव हालचो न्ही. बाबू तो पळय पुता तो पळय बाबू पळय. अरे बाबा हय हरकत ना कितें उरू काय उरू. तुमी तुमगेल्या मातृभाशेचेर अभिमान दवरून रावा. मातृभाशेचेर विश्वास दवरवा आनी तुमगे मातृभाशा केन्ना सोडनाकात. आनी कोंकणी भाशा ही केन्ना बी ही मागेले आवयल भाशा मातृभाशा म्हण समजून घेवन आनी सगळे भाशेचेर प्रेम करा आनी बरें कर रावा. खंय वयता ते तुमी सुरक्षीत रावा. कोरोना खंयच्यान पयस रावा म्हणटात. तुमकां सगळ्याक मुखार येताना मेळा म्हणटात. तुमकां नमस्कार करता बाबू तो पळय नमस्कार कर पुता. बाबू तो पळय पुता नमस्कार कर. हां तुमकां सगळ्याक देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.